बारदेसच्या जायत्या वाठारांनी डेंग्यूचे दुयेंती सापडल्यात। जिल्लो देखरेख पंगडान लोकांक डेंग्यू आडोवपाक प्रतिबंधात्मक उपाय करपाचो सल्लो दिलो। भलायकी अधिकाऱ्यांनी डेंग्यू प्रकोपाचो भय ना अशें सांगला तरी आसतना म्हापशा भलायकी केंद्रान कळयला की जून म्हयन्यांत म्हापशा डेंग्यूचे 7 दुबावित सापडल्यात। भलायकी खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्या प्रमाण जळारांचे प्रजनन स्थळ टाळपा खातीर घराच्या भोंवतणी आनी वाठार नितळ दवरपाक जाय। आमी पळोवणी सध्या घटमूट केल्या अशें जिल्लो देखरेख पंगडान सांगले। आमी कितें करता प्रत्येक स्कुलांनी अंगणवाडींनी पब्लीक प्लेसींनी खंय उदक साठला बी जाल्यार त्या लोकांक बी आसा म्हणटा कळटा तांचें उदक आसा म्हण तांकां आमी सांगता अवेरनेस दिता। केसीस कित्या खातीर उदक स्टॅग्नंट उरिल्ल्या खातीर आमकां केसीस जाता। स्कुलांनी वचून आमी प्रत्येक आतां काल नागप्रसादान गेली, ताच्या पयलीं आमी सेंट झेवियर्सान गेली कॉलेजीन आनी तांकां आमी अवेरनेस दिलो। So in public areas like for example there are areas wherein water flowing water which is not potable, so where our team they go regularly to these areas, they do spraying of chemical in these areas so that we prevent the mosquito breeding. Wherever possible on the roads, if there are any potholes or any collection of water, we would advise people to fill it with mud. What we need to identify is if there are more cases around that area, so we can basically prevent further spread. The transmission is basically through a mosquito.